पळय काल म्हाका राती खूब रिपोर्टरांनी फोन केलो सो हांवें ते क्लिप मागले प्रेस कॉन्फरन्सचे आयकले जो पळय एडवोकेट कार्लोस फेरेरा म्हणटा हांव गेल्लो दॅट वॉज डेटेड 25 ऑक्टोबर 2025 आमकां सगळ्यांक आपयल्ले तेन्ना प्रॉबेबली बिकॉज जिल्हा इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें आमचें प्रिपेर्डनेस तातूंत मे बी कोणें कंप्लेन केला बिकॉज एक सेक्शन कंप्लेन करीत आशिल्ले सो थंय वेन दे टूक एन असेसमेंट वी पुट एन एंड टू ऑल दीस वी आर प्रिपेर्ड टू फायट दीस आनी हे झील कितें म्हणटा ते चेंज ऑफ लिडरशिपाचें सगळें देर वॉज नो दीस एट ऑल एवरीथींग वॉज पुट टू रेस्ट नथींग एट ऑल सो what Carlos Ferreira is referring, I think so is incorrect. 25th October and this has nothing to do with that was put at rest. 7 महिने 8 महिने leadership time घेना that was over. पळय खूबशे रिजायन जाले म्हाकाय दूख लागता कित्याक म्हजे बरोबर ताणें काम केलां I may have become MP 2 वर्सां जालीं but today till today I respect them because 2022 जेन्ना आमी सारके we got defeated आणि 14 सप्टेंबर 2022 रोखडे 8 जाण डिफेक्ट जावन गेले इट वॉज डिवास्टेशन इन गोवा फॉर द काँग्रेस पार्टी आमी नवे आशिल्ले हांव प्रेसिडेंट अमित पाटकर आनी ताका ताजे कडेन हांव उलयलो हांव जाणो हांव सदां याद करता ती ताका हांवें आपयलो बिकॉज आमी तितले वळख नाशिल्ली ताका आपयलो काफे बसलेन पणजे बसून च्या पिले आनी ताका सांगले आमी दोगूय नवे काम करया लेट अस बिल्ड फ्रॉम स्क्रॅच आणि हे पळय कार्यकर्ता कोण रिजायन जाता न्ही तांकां घेवन हांव भोंवला अमित पाटकर मे बी दुसऱ्या सायडीन भोंवता हांव सावियो डिसिल्वा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एवर्सन वालिश नुवेचो तो म्हणटा सिनियर खूब सिनियर आमचे घेन हांकां सगल्यांक गांवांनी भोंवन ते कोण सोडून गेल्ले तांकां घरान वचोन तांची तापोवणी खाल्या तांकां परते हाडले इट वॉज नॉट जस्ट लोकसभा आमी अशेंच जिखले ते परते आयले प्लस सगळ्या लोकांनी बाकीचे पार्टी सगळे वांगडे आख्खे गोंयभर लोक हू आर नॉट इवन मेंबर ते सगळे एक येवन दॅट इज वाय आय ऑलवेज सेड इट वॉज नॉट माय विक्ट्री इट वॉज पीपल्स विक्ट्री सो हे सगळे लोकांनी जे काम केलां सगळे कार्यकर्ता विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन द ओनली एक्सपेक्टेशन वॉट काँग्रेस पार्टी शूड कम बॅक टू पॉवर आम्ही घडून हाडली फ्रॉम स्क्रॅच अंडर अमित पाटकर एज प्रेसिडेंट सो नॅचरली तांकां शॉक जालो की सडनली तांचो प्रेसिडेंटाक काडून उडयलो तांकां खबर ना आतां अमित पाटकराचे कडचे कळटा ताका खबर ना म्हाका स्वता खबर नाशिल्लें इट वॉज शॉकिंग टू मी ऑल्सो सो त्या खातीर म्हाका जाय हे कार्यकर्ता नॉट टू टेक एनी ड्रास्टीक एक्शन बट द वे it was done I'm not happy even today nobody has reached out to me 3 काय 4 दीस जाले nobody has reached out to me to tell कित्याक करचे पडले पळय ते सो काल्लोच उलयता पळय 25 ऑक्टोबर 2025 चे आनी आतां म्हाका स्वता खबर ना अजून पासून तर 2 डिफरंट थिंग मे बी एज अ न्यूली अपॉइंटेड वर्किंग प्रेसिडेंट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायन येस ताणें म्हणलें आमी पयर आयतारा दीस मेवले हांव फॉर वन फंक्शन काँग्रेसाच्या शिरसे दॅट इज ओके ताणेंय म्हाका तेन्ना सांगूंक ना मी नॉट डीड आय आस्क हिम बिकॉज ही ऑलरेडी आय कॉंग्रेच्युलेटेड एंड दॅट्स ऑल बट येस म्हाका दूख जालें अलॉंग वीथ कार्यकर्ता तांचे कडच्यान हांव भोंवन गांवांनी कशी कशी घरां सोदून काडलीं आमचे ओल्ड काँग्रेस मेंबर सोदून काडले आनी तांकां परते हाडले पळय ते पळय उतर टर्मॉयल हायलायट झालं काल पयशे जाले दोन न्यूज पेपर हेडलायन्स आसा टर्मॉयल इन काँग्रेस आयतारा दीस सांजचो एक पिकेट बॉल कोर्ट ओपनिंग आशिल्लें चिखले आनी म्हाका आपयल्लो एज चीफ गेस्ट थंय जेन्ना पावलो हांव सगळे म्हजे आदले नेव्हीचे कोलिग्स तातूंत 2 एडमिरल वन वॉज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आनी तांचे मध्ये हांव बसला इनॉग्रेशन जातकूच अँड वी वर हॅव्हिंग सम सॉफ्ट ड्रिंक आनी तेन्ना एक आमचो रिपोर्टर आयलो आनी विचारले काँग्रेस पार्टीन टर्मॉयल आसा आतां पळय हे आमचे नेव्हीचे हे इट्स एन ऑफिशियल फंक्शन ऑफ समथींग एल्स सो हांवें तेन्ना म्हळें सी देर इज नो टर्मॉयल 137 इयर पार्टी अशें म्हणजे लोकां फुडल्यान हें करूंक सोदिनाशिल्लो बट
देर इज अ डिफरन्स. ओके, नॉट टर्मॉइल, डिसएग्रीमेंट असा डिसएग्रीमेंट, डिसअपॉइंटमेंट असा डिसअपॉइंटमेंट म्हणून कार्यकर्ता हे जाले न्ही. टर्मॉइल नेपाळात जेन जी जेन्ना आयले रस्त्यार, टर्मॉइल, रेव्होल्युशन, आय डिडंट म्हणजे कसलें जावंक ना म्हणूंक सोदता. वॉट आय मीन टू, येस देर इज अनरेस्ट, देर इज वॉट एवर द डिसएग्रीमेंट, ते सॉर्ट आउट करपाक जाय. आय डोंट थिंक सो अजून एनी अटेम्प्ट वॉज मेड. तेन्ना म्हाकाच स्वता कोण कॉन्टॅक्ट करूंक ना जाल्यार आय कॅन इमॅजिन. बट माय हार्ट अँड सोल इज विथ द कार्यकर्ता. आमी मेळून जेन्ना काबार जाल्ले तेन्ना आमी घडोवन हाडले. सध्या हांव कोण न्ही MP न्हू सर आता. MP is a thing which is a electoral position. खूब जाणांनी म्हाका कॉल केले, हांवें तांकां एक धीर दिला, राव, बिकॉज वी हॅव टू वर्क अंडर श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, आमचो प्रेसिडेंट श्री खरगे. See, I have been working for last 2 years with leader of opposition, Shri Rahul Gandhi. I know the type of sacrifices he has gone through. I know the way Mrs. Priyanka Gandhi Vadra is working. A very positive, wholeheartedly they are trying to build up. So only people whom BJP is worried. बाकीचे सगळे opposition येता वेता सगळे, but I know how they are working. And I am sure खंय ना खंय तांकां may not have got involved in all this. They must have felt, okay, everything is happening. But somewhere हांगच्यान हँडल करपाचें पळय कितें केलां एट गोवा लेवल, आय एम नॉट हॅपी.